10 सनवार जानेवारीची 31 तारीख 2026. पहिले मसाप सामवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 12 वळ 1-7a आणि वळ 10-17 पर्यंत. सर्वेस्परान नातानाक दाविदाशी धाडलो. तो ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, एका शहरांत 2 मनीस आसले, एकलो ग्रेस्त आनी एकलो दुबळो. ग्रेस्ता लागीं बोकराचें आनी गोरवाचें जायते हिंड आसले, पूण दुबळ्या लागीं एक शेळी शिवाय दुसरें कांयच नातलें, आनी ती ताणें विकती घेतली. ताणें तिका पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां सवें वाडली. ती तांच्यांच खाण खाताली, तांच्याच पात्रांतलें पियेताली आनी तांच्याच उस्क्यार न्हिदताली. ती ताका एके धुवे सारकी आसली. एक दीस ग्रेस्त मनशाच्या घरा एक सैरो आयलो, पूण आपणाशी आयलेल्या पळयणाऱ्यांक एक जेवण करूंक आपल्या खाशा बोकऱ्यांक वा गोरवां मदली एक मनजात घेवंक तो तयार जालो ना. पूण ताणें दुबळ्याची शेळी घेतली आनी आपणाशी आयिल्ल्या सैऱ्यांक ताणें जेवण तयार केलें. दावीद त्या मनशाचे रागार पेटलो आनी ताणें नातानाक म्हळें, जिवंत देवाचो सपूत, अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. ताणें असलें कर्तूब केलां आनी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान दाविदाक म्हळें, तुमचो तो मनीस सर्वस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका अभिशेक करून इस्रायेलाचो राय नेमलो. सावलाच्या हातांतलो तुका निवारलो. तुवें म्हजी बेपारवा केली आनी हितीत उरियाचे बायलेक तुजी पतीण करून घेतली देखून तुज्या घराण्या वयली तलवार किदींच पयस सरची ना. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तुज्या घराण्यांतावन तुजे विरोध वायट उपजशें करतलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांव तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसा उजवाडा तो तुज्या बायला सवें न्हिदतलो. तुवें हें काम गुप्ती केलां, पूण हांव हें सगल्या इस्रायला मुखार दिसा उजवाडा करतलो. तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्परा देवा विरोध पातक केलें. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्परान तुजें पातक भोगशिलां, तूं मरचो न्हय. पूण ह्या कर्तुबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेपारवा केलाय देखून तुका जल्मोचो आसा तो पूत मरतलो. आनी नातान आपल्या घरा परतलो. दाविदाक उरियाचे बायले उदेशी जल्मल्ल्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान खास्त धाडली आनी तो भोव पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थना मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळी रात धरणीर न्हिदलो. ताचे घरचे मालगडे ताचेशी येवन ताका उठोवंक प्रयत्न करूंक लागले, पूण तो कबूल जालो ना आनी तांचे सवें तो जेवलो ना. देवाचें उतर हें देवाचें मेडपकार. कीर्तन 51 12-13, 14-15, 16-17. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक धड मोन म्हजें तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या तन काण व्हरी नाका. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. तेदवा तुज्यो आज्ञा मोडटल्यांक तुजी वाट हांव दाखयतलो आनी पातकी तुजें तें परतून येतलें. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो निवार म्हाका. देवा म्हज्या सडवणदारा
आनी म्हजी बोब तुजी सडवण गाजयताली. सर्वेस्परा उघड म्हजें ओंठ आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त न वाडूं. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वळ 35 तावन 41 पर्यंत. सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक धाडून सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तो सोस्सो घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जडवारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून मसवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीं उश्यार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडता. तूं कांय खबरेर न्हय मू. जेजून उठून वाराक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जडवरें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोवसट भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक घाल जातात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. शिसा लागीं आमी पलतडी वचुया म्हणलो जेजू माचव्यार सुंकाणा सरशीं उश्यार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. हेणें जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून मसवो उदकान भरून आयलो. शिस भियेले आनी मेस्त्री, आमी बुडता. तूं कांय खबरेर न्हय मू म्हणून जेजूक जागोवंक लागले. जेजून वाऱ्याक फरमायतस जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. हे पळयले शिस बोसट भियेले. हो कोण जायत म्हणून एकामेकां म्हणाले. पवित्र पुस्तकांत जेजू प्रवादी आनी राय मात्र न्ही, जेजूचो सोमी सृश्टीच्या शक्तींचेर अधिकार आसो देवाक मात्र. जेजूच्या असर्यांनी सृश्टीच्या संगतीचेर जेजूचो अधिकार व्यक्त जाताना जेजूचें सोमीपणी प्रगट जाता. भियेल्ल्या शिसांक जेजू धैर्य दिता मात न्ही, तांकां बचाव करता. तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? म्हणलीं जेजूचीं उतरां आमी कश्टान वारांत भावार्थ सांडिनासतना धैर्यान रावाजे म्हणून आमकां उलो दितात.